होय पोलीस स्टेशन कोण उलयता खून झाला ओके आम्ही येतात तू हवालदार जीप रेडी दवर खून झाला कोणी वचूंक जाय गुड मॉर्निंग इन्स्पेक्टर. गुड मॉर्निंग निखिल यो सांग कित्याक आयलो इन्स्पेक्टर सांगलेलें न्ही तुवें म्हाका केन्नाय तुजी गरज पडली जाल्यार यो म्हणून तुजेशी. आयज पडली म्हाका तुजी गरज आनी काकाच लागून हांव आयलां तुजेशी. इन्स्पेक्टर म्हाका जाणा जावंक जाय सुनील म्हणटा तो कोण आनी त्या वेळार म्हाका तो खंय मेवतलो तो. निखिल तू कसलेंय काम करूंक सोदता जाल्यार एक फावटी तरी चिंतून पळोवंक जाय तें काम केलें जाल्यार ताचो शेवट कितें आनी कसो जातलो तो. कित्याक तें काम करून तूं त्रासांत पडलो जाल्यार उपरांत तें काम करून कसलो फायदो. इन्स्पेक्टर ताणें म्हज्या डॅडीचो खून केला खून. पुलिसांनी ताका सजा दिवंक ना जाय कोर्टानूय ताका सजा दिवंक ना जाय पूण ताका सजा हांव दितलो हांव. तो आमचो फ्रेंड म्हणून आमी ताका सोडूंक ना पूण कोर्टान ताका कायद्यान सोडला. कित्याक तुजे मामी लागीं एकूय आय विटनस आसूंक ना तुज्या डॅडीच्या खुनाचो देखून सोडला ताका. पूण तूं आतां ताका कित्याक करूंक सोदता. ज्या जाग्यार ताणें म्हज्या डॅडीक मारलेलो त्याच जाग्यार हांव ताका मारतलो. आनी उपरांत तूं एक खुनी म्हणून येतलो. निखिल तुजे मामीक जाय तूं स्वताच्या रस्त्यान चल्लो आनी देखूनच तिणें तुका सांगूंक ना न्हू म्हणून दाखोवंकूय ना सुनील कोण तो. ती वळखता ताका तरी पूण तिणें तुका दाखोवंक ना. इन्स्पेक्टर जरूय तूं तुज्या मामीच्या कुसवेन आसतना ताणें तुज्या डॅडीचो खून केलो जाल्यार आतां हांव कितें करता तें तूंय करतलो आसलो. निखिल आमी रागाच्या बारार बरें न्हय पूण वायट तेंच करता. पूण आमचो राग निवळटोच उपरांत आमी चिंतूंक पडटा आमी कितें केलें काय म्हणून. देखून रागाच्या बारान पासून कितें करता तें आमी चिंतूनच करूंक जाय. इन्स्पेक्टर हांव म्हाका गांव जाला म्हणून हांव तुजे लागीं वखद मागूंक येवंक ना. फक्त त्या वखदाचें नांव कितें तें विचारूंक आयलां. तूं नांव जाणा जाल्यार जाणा म्हणून सांग ना जाल्यार ना म्हणून सांग. आनी तुवें सुनीलाक मारलो जाल्यार तुजो डॅडी तुका परत मेवतलो ना पूण तूं एक कोणी म्हणून येतलो कोणी. निखिल एक ल्हानशी गोश्ट सांगता तुका हांव. आयज एक दीस सगळे पाटेक एका मनशान एक जोक सांगलो. तो जोक आयकून आशीर आसलो लोक पोट भरून आसलो. थोड्याच वेळान तोच जोक ताणें परत आनीक एकदां सांगलो. तेन्ना मात थोडोच लोकांक आसलो. तिसरे फावट त्या मनशान तोच जोक परत सांगलो तेन्ना मात कोणूच आसूंक ना. कित्याक सजमला तूं कांयच ना. आजची सजमणी अशी एक जोक आयकून तुज्यान एकूच फावट पोट भर आसूंक जाता सगळेच फावटी न्हय. तेच परी कितें घडोवन गेला ताचेर चिंतून आनी रडोन कसलोच फायदो ना. आतां समजलो इन्स्पेक्टर तूं म्हणूंक सोदता सुनीला ज्या पळय कितें केलां ताचेर विसर घाल म्हणून. हय इन्स्पेक्टर सुनीला तुज्या डॅडीक जिवेशी मारूंक ना आनी तूं तुज्या कर्जाक घालना वेता. हॅलो मिस्टर. हॅलो हॅलो तुजें नांव सुनील. ना ना सुशांत म्हजें नांव सुशांत. सुशांत हांव सुशांत. सुशांत सुशांत सुशांत. Have a nice day, Sushant. Same to you. सुनील हा मिस्टर सुनील मनशाचे जिवीत म्हणजे एक सस्पेन्स स्टोरी बुक. दुसरे पेजीर कितें बरयलेलें आसा तें वाचल्या बगर ते पेजीर कितें बरयलें तें गमोन येना. तेच परी मनशाच्या जिवितांत फाल्यांच्या दिसा कितें घडटलें तें आयजूच गमोना. देखूनच हांव आयलां तुजेशी म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन मागोवंक. आसता एका गुंडाक आनी पुलीस प्रोटेक्शन. गुंड जाल्यार कितें जालें मनीस न्हय हांव. दुसऱ्याचो जीव घेताना तूं भियोंक ना पूण आतां दुसरो तुजो जीव घेत म्हणून भियेलो तूं. ना हांव भियोंक ना. तोरूय आसतना म्हाका कंप्लेंट फायल करूंक जाय. कोणाचेर. शलीचेर आनी ताच्या पुताचेर. शली म्हाका फर्स्ट दिवस येवन धमकी दिवन गेला म्हाका जिवेची मारतले म्हणून. आनी ताचो पूत एक पिशे लागलेले सुण्या परी तो म्हाका सोदून भोंवता हे तुजे कास्तोऱ्यान तुवें पळयलां. तूं आनी हांगा म्हज्यान पुलीस स्टेशनार येवंक जायना. येवंक जाता तुज्यान पूण हांवें आपूण धाडचेच आदी तूं आयला म्हणून विचारलां तुका हांवें. आपूण धाडचो आसलो तूं म्हाका होय जाल्यार कित्याक मेवलो तुका म्हज्या कारकाराचो कोणी 30 वर्सांनी. ना पूण तुजेर कंप्लेन आसा. म्हजेर कंप्लेन कोणी केला आनी कितें म्हणून. सुनीलान तूं ताचो खून करूंक सोदता म्हणून. हांव आनीक सुनीलाचो खून. होय प्रूफ आसा ताचे आनीक तुजे लागीं हांव तुका जिवेशी मारूंक सोदता म्हणून. कायद्यान तुमकां प्रूफ जाय न्हय. वो आतां कायदे चेंज जाले तुमचे. इन्स्पेक्टर
कायद्याची आणि दुडवाची पूजा बरोबर करूंक जायना तुज्यान. तुवें कायद्याची राखण करतलो म्हणून सोपूत दिलो जाल्यार कायद्याचीच राखण कर, दुडवाची न्हय. आपल्याक दुसरो मारतलो म्हणून आपल्या काळजान इतली भिरांत आसा जाल्यार तुवें दुसऱ्याकूय मारूंक फावना. इन्स्पेक्टर, हांव हांगा आयलेली तुका सांगूक म्हजो पूत ताका सोदूंक हांगा थंय भोंवता म्हणून. ओळख तुजीशी येतलो तो, पूण तूं ताका सांगो नाका सुनील कोण तो. सांगो तर तो ताका जिवेशी मारतलो. आनी म्हाका नाका ताणें ताका मारलेलो कित्याक हांवें ताका बोक्षिलो. खरेंच चली हे तू म्हाका सत सांगताय? हय सुनील, कारण हांवें तुका मारलो जाल्यार म्हजो अनिल म्हाका परत मेवतलो. हे तुका सांगूंक सोदतालो. ते आदी हांवें चिंतलां तें. सो तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व. येस सर, कंप्लेन विथड्रॉ. Sunil, I can forgive you, थँक यू शली, थँक यू सो मच. but I cannot forget you. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सांग कित्याक आयलो तू? सर, म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका सांगलां तुमच्या ऑफिसान जॉब आसा म्हणून. त्याच पासत आयलोलो. न्यूजपेपराचेर एडवर्टायजमेंट घालूंक ना दिसता म्हाका तुमी. पेपराचेर घातलो जाल्यार इंटरव्यू करचो पडटा आनी आख्खो दीस बसून रावचें पडटा इंटरव्यू घेवपाक. युअर रायट सर. सर, सुरी तर हो जॉब तुमी म्हाका दिलो जाल्यार व्हड उपकारान रावतले आमी तुज्या. म्हजो बायोडाटा पयल्यार जेरूल हो जॉब तुमी म्हाका दितले अशें दिसता म्हाका. हॅव अ लूक सर. वॉट? यू हॅव डन लॉ? येस सर, बट आय हॅव नॉट प्रॅक्टिस्ड. बट वाय? कित्याक तुवें प्रॅक्टीस करूंक ना? तूं एक आदवोगाद म्हूण जाणय तूं. जाणा हांव, पूण हांव आदवोगाद म्हजे क्वेश्चन न्हय, म्हजे डॅडीचे क्वेश्चन जालोलो. आनी आतां पब्लीक आदवोगाद पुलिसांचेर उलयतात तें आयकोन नाकाच जाली म्हाका ती आदवोगादाची सर्वीस. रासल, वो पब्लीक तुवें बरें केल्यार उलयतलो, वायटूय केल्यार उलयतलो आनी तूं कांयच करिनाय जाल्यार तुजेरूच उलयतलो. देखून सदांच तुजे काडीज सांगता तेंच तुवें करूंक जाय. जाणा जाव, आमचे काडीज लेफ्ट हात आसा जायत, पूण काडीज सांगता ते सदांच रायट आसता. पब्लीक, तूं आसता तेन्ना तुजे बराबर आसतलो, पूण तूं रडटाय तेन्ना कोणूच तुजे बराबर रडचो ना. देखून ह्या पब्लिकाची खबर सोड आनी तुजी प्रॅक्टीस कर. जाल्यार सर, ती जॉब तूं म्हाका दिवंक सोदिना अशें सांगूंक सोदताय? रासल, तुवें लॉ केला आनी ही म्हजी सर्वीस कसली ती जाणय तूं. कसली ती जावं सर, हे वेळार म्हाका सर्वीस जाय. हांव म्हजे भयणीक सांगून आयलोलो म्हाका सर्वीस मेवल्या बरोबर हांव घरा येवचो ना म्हणून. पूण रासल, ही म्हजी सर्वीस हांव क्लार्काची, ती करूंक तयार आसा सर. पूण हांवें ती ऑलरेडी दुसऱ्याक दिली आनी आतां तो जॉईन जावचो आसा. सर, हे वेळार म्हाका सर्विसीची चड गरज आसा. म्हजी एकटीच भयण आसा आनी तिका दोनूय दोळ्यांनी दिसना. ओके ओके, तशें जाल्यार ती सर्वीस हांव तुका दिता. थँक्यू सर. पूण एक काम करचें कितें पडटलें. सर? एक फकत 2 मिनटूय राव. कित्याक ज्या मनशाक हांवें सर्विसीक आपयला ताका हांवें 10 वरांचेर आपयलोलो आनी आतां 10 वाजोंक फकत 2 मिनट उरल्या. जरी तो येना जाल्यार समज ही सर्वीस तुजीच म्हणून. ओके सर, ओके. ओके. सर, 2 मिनटं जाले सर. ह्यो लाकी तुका जाय जाल्यार तुज्यान आयजूच थाली सर्विसीक जॉईन जावंक जाता. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सर, हांव खूब खुशाल. आनी खबर आयकोन म्हजी भयणूय चड खुशाल जातली. सर, हांव आतांच म्हजे भयणीक फोन करून सांगता सर, ही सर्वीस म्हाका मेवली म्हणून. फोन करता सर. सर, सॉरी सर, म्हाका येवंक मातसो लेट जालो. तुवें म्हाका सॉरी म्हणपाची गरज ना, पूण हांव तुका सॉरी म्हणटा. तुका वेळाचें मोत सोजमोक ना. तूं वेळार येवंक ना देखून हांवें तुजी सर्वीस ताका दिली. सर, तशें करूं नाका सर. ते सर्विसेची म्हाका चड गरज आसा. कित्याक हांव गरीब सर. हांव जाणा तूं गरीब म्हणून आनी तूं गरीबूच या चिंतून हांवें ही सर्वीस पयली तुका दिलेली. पूण तुका वेळाचें मोतूच सोजमोक ना. आतां तुज्यान वचूंक येता. सर, प्लीज सर. आय सेड नो, प्लीज गो.
ओके सर येता पूण सर एकूच फावट आयक न्हय म्हाका लेट कित्याक जाला तो कसलोच फायदो जावचो ना सगळें तुजें आयकोन सर प्लीज न्हय एकूच फावटी ओके सांग काजार येव एकूच वरस जालेलें आमच्या काजाराक म्हजी गोरकां आवयपणाचे बेजार आसली हांव गरीब जाल्ल्या कारणान प्रायव्हेट हॉस्पिटलान तिचो इलाज करूंक म्हजे लागीं घडोंक ना डिलिव्हरी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जाली पूण बॅड लाग डिलिव्हरी जावन म्हजी गोरकां सोंपली पूण भुरगें जीव आसा सद्याक त्या भुरग्याचो मम्मी आनी डॅडी हांवूच ताचें सगळें काम करून ताका शेजाऱ्यांगेर दवरून येता म्हटल्यार म्हाका मातसो लेट जालो म्हणून मोटरसायकल करून येतलो म्हटल्यार म्हज्या बोल्सान 20 रुपया आसले मोटरसायकल वालो 150 रुपया मागतालो त्याच खातीर हांव बसीन आयलो म्हाका अदीकूय लेट जालो सर तुज्या जाग्यार तूं सारको आसा देवान म्हज्या नशिबान कितें निर्मिलेलें आसा तेंच म्हाका फावो जातलें सर तुवें म्हाका सर्वीस दिली पूण ती करूंक म्हाका नशीब ना जालें थँक्यू व्हेरी मच सर येता राव सर तुवें म्हाका सर्वीस दिल्या पूण पगार कितलो तो सांगोंक ना हो 5000 पर मंथ ओली फकत 5000 म्हयन्या आनी तुका कितले जाय आसले तो ऍटलिस्ट 20,000 पर मंथ लॉ केले हांवें 20,000 पर मंथ ऑफकोर्स मिस्टर आय एम सॉरी सर तुवें सॉरी जावपाची गरज ना हांवूच तुका सॉरी म्हणटा सर आय एम सॉरी 5000 पगाराक हांव तुजी सर्वीस करूंक तयार हॅव अ गुड डे सर म्हाका दिसता ही सर्वीस तुज्याच नशिबान फावो आसली अशें मनीस मनशाक सांगता जायत पूण देव मनशाक केन्नाच सांडिना सोडून मागता ऐक तुलो मोसो सर्वीस सोदूंक केलोलो आसा भाव मोसो मोगाचो ताच्याच आदारान चलता आमचो गोराबो सर्वीस ताका दिवन पयस करपार चिन्नाचो भाव मोसो जावन आसा उजवाड्या दोड्याचो हांवें तुजे लागीं केन्नाच कांयच मागोंक ना न्हय म्हणून तुवें म्हाका कुड्डे रोचला म्हणून हांवें तुजेर केन्नाच शीण करूंक ना पूण आयज हांव पयलींच फावट तुजे लागीं कितेंय तरी मागोंक सोदता आनी सोजमोता तूं म्हाका जिरोल दितलो म्हणून दोनया आयज कितले दीस जाले म्हजो भाव सर्वीस सोदूंक हांगा तुवें पावता ताका एक सर्वीस फावो कर प्लीज आयज तो म्हाका सांगून गेला आपल्याक सर्वीस मेवल्या बगर परत घरा येवचो ना म्हणून आनी म्हजो भाव परत घरा येनासल्यार म्हजी कितें जातली दुनिया म्हाका लागून तरी म्हज्या भावाक एक सर्वीस फावो कर दुनिया प्लीज प्लीज समज तुवें मागले आनी देवान तुजें मागणें आयकलें म्हणून खरेंच आसा
ओय म्हजे भयणी खरेंच देवान तुजे मागणे आयकले आनी म्हाका एक सर्वीस मेवली हरकत कशी येसू थँक्यू तुका हायसर हांवें पयलेच फावट तुजे लागीं कितेंय तरी मागलें तुवें म्हाका रोखडेंच दिलें दुनिया जाणां आसा कितें जेन्ना आमी आमचें एक पावल माता देवाक मेळोंक तेन्ना देव आपली 10 पावलां माता आमकां मेळोंक पूण पयलें पावल मात आमी मारूंक जाय स्वत उलयलें तूं आमी देवाचो मोग आनी देवाचो उगडास फकत इगोर्जेन आसतनाच न्हय पूण सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर करूंक जाय देवाचो मोग आनी उगडास फकत तोंडान उलोवन करचो न्हय दुसऱ्यांक दाखोवंक पूण आमच्या काळजांतल्यान करचो ओदीक करून दुसऱ्याची सेवा करून करचो आपल्या कुण्या करून दुसऱ्याक दिवून करचो जायते फावटी आमी आमची कार घेवन वेतात तेन्ना कोणूय आमकां ओवरटेक करूंक सोदता जाल्यार आमी ताका सायड दिना कायद्यान सायड दिवंक जाय सोजमोन ताका अर्जंट हॉस्पिटलांत पावोंक जाय आसतलें हें चिंतून एक जाणटो मनीस चलोन रोड क्रॉस करूंक सोदता जाल्यार आमी आमची गाडी थांबोवन ताका पयलो क्रॉस जावंक दिवंक जाय थोडे दिना इगोर्जेन वचोन दिमेर रावन दोनूय हात जोडून देवा लागीं मागलेल्या परस आमचो एक हात दुसऱ्याक दिवन आमी दुसऱ्याक आदार दिवंक जाय हेंच देव सोदता आमच्या लागच्यान सारकें तुजें रासर कितें म्हाका एक सांग तुजी सर्वीस कसली सर्वीस आनी पगार कितलो तुका म्हयन्याक सर्वीस क्लार्काची आनी इट्स ओके आनी पगार पळय जेन्ना म्हाका पयलो पगार मेवता न्हय तेन्ना म्हज्या पयल्या पगाराचे हांव तुका नवे ड्रेस हाडून दितलो हॅपी नाका म्हाका पयलो ड्रेस नाका पूण तुका पयले पगार पडटोच पयले आमी आमचे मम्मीक आनी डॅडीक मीस दिवची सारकें उलयलें तूं म्हजे भयणी मातशें तोंडार उदक घालून येता मातशें तोखण आयलो चल म्हज्या भावा सारको भाव देवान सगल्या भयणांक फावो करचो देव बरो दिसतो तुका जेजू तुका करपा दिवं यो तूं कोण म्हजें नांव लुकास हें घर रासलाचें न्हय ओय आनी तूं ताची हांव ताची भयण कित्याक आयलोलो तूं तुज्या भावाक थँक्यू म्हणून थँक्यू कित्याक तो थँक्यू कित्याक तुज्या भावान नाका म्हटलें देखून ती सर्वीस म्हाका फावो जाली हांव तुजें कांय सोंसमोंक ना तुजो भाव जी सर्वीस सोदून गेलोलो ती सर्वीस पयली म्हाका दिली पूण हांव लेट पावलो त्याच खातीर ती सर्वीस तुज्या भावाक दिली उपरांत हांव पावलो पूण तुज्या भावान ती सर्वीस नाका म्हटली कित्याक म्हयन्याक 5,000 रुपया पगार देखून आनी ती सर्वीस परत म्हाकाच मेवली तशें तर ती क्लर्काची सर्वीस म्हज्या भावाक फावो जावंक ना ना कोण तूं तूं हांगा कित्याक आयला तुका थँक्यू म्हणून हांव सदांच तुज्या उपकारान रावतलो उपकार कसलो म्हाका दिसलें म्हज्या मन ते सर्विसीची तुका चड गरज आसा म्हणून त्याच पासत हांवें ती सर्वीस नाका म्हटली सोच सांगचें म्हटल्यार म्हाका ते सर्विसीची चड गरज आसली पूण म्हज्या मन तुका ते सर्विसीची चड गरज आसा तें हांवें आयकलें तुजी घरकान भुरग्याक चलोवंक दिवून सोंपली आतां तुका एक ल्हान भुरगें आसा आतां तूंच ताचो मम्मी डॅडी हे सगळें तुजें दूख आयकलें हांवें आनी म्हणटात न्हय गोरजेवंतांक सदांच पयलें पावोंक जाय म्हणून तेंच केलां हांवें आयज हांव तुका पावलां फुडाराक तूं आनी कोणाकूय पाव पूण रासल जें कितें म्हज्या भावान केलां तेंच सारकें कसली वस्त आपल्याक नाका जाल्यारूच ती दुसऱ्याक दिवप आपलें पोट भरतोच उरलेलें जेवण पिड्ड्यार जातलें म्हणून तें दुसऱ्याक वाडटा ताका मनीसपण म्हणनात पूण आपल्या पोटाक उणें करून दुसऱ्याक दिता ताकाच मनीसपण म्हणटात आनी हेंच करूंक आमकां आमचें पवित्र पुस्तक शिकयता तुमी उलयात तुमकां पियो कितेंय घेवन येता बॉस इट्स ओके तोंडान जायतेच उलयतात पूण कोन्यांनी कांयच करिनात तसलीं मनशां हांवें जायतीं पळयल्यात पूण आयज पयलेच फावट हांव तुमकां पळयता उलयतात ते म्हूण दोबराजान करून दाखयतात तसलीं तुमी मनशां आमी बाजारांत टमाट कांदो हाडून गेलीं जाल्यार पयलो बरो बरो तोच आमी आमकां विचून काडटा आनी पाड तो आमी दुसऱ्याक सांडटा पूण तुमी तसलीं मनशां न्हय तुमी सदांच पयलीं दुसऱ्याचें बरें चिंतात देव तुमचे सदांच आपलो आशिर्वाद दिवं थँक्यू सॉरी इट्स ओके म्हजी चूक झाली सॉरी म्हजी चूक झाली म्हजी भयण ती सांगला ताणें म्हाका पळोवंक एकदम बरें दिसता थँक्यू कितें विचारल्यार राग येतो येवचो
बॉयफ्रेंड कोण आसा ताचो ना म्हजो एक इश्ट आसा बोटी होय ऑगस्टाच्या म्हयन्यान तो काजार जावंक सोदता गुड सांगलेलें ताणें म्हाका कोणूय बरेंशें चेडूं मेळता जाल्यार पळय म्हणून आपणाक काजार जावं जर तुमचे भयणीक पयली जाल्यार शुअर ते लायक जावन ताच्या लागीं जरूर काजार जातलो तो तुका खोशी आसता जाल्यार म्हज्यान तुजे भयणीक ताका दाखोवंक जाता दाखोवंक जाता पण म्हाका दिसना तुज्या फ्रेंडाक म्हजी भयण लायक जायची म्हणून अशें कित्याक म्हणटा तूं देवान तर ताका सोबीत सुंदर रूप दिलेलें आसा देवान फकत रूप दिला पूण दोळ्यांचो उजवाड दिवंक म्हणजे म्हणजे म्हाका दोनूय दोळ्यांनी दिसना कुड्डे हांव सोल मानता म्हज्या दोळ्यांचो उजवाड असो बघत सोदता रासन हें हांव कितें आयकतां सोद तें सांगलां तुका आमी केदें व्हडलें तुमचें काळीज तूं इतलो दुकान पडलेलो आसतना पासून तुवें पयलें म्हजें दूख पयस केलें जाल्यार कित्याक कित्याक हो संवसार आमचो न्हय देखून आमी थोडी फकत थोड्याच घडयांक थोडी थोड्याच मिनटांक थोडी थोड्याच वरांक जाल्यार थोडी थोड्याच वर्सांक रावंक आयल्यात ह्या संवसारांत सदांकाल न्हय देखून ह्या थोड्याच वेळा आनी काळा मदें आमी दुसऱ्याक बरें तेंच करूंक वावरूंक जाय दुसऱ्याक दुखोवन दुसऱ्याक वायट करून आमच्यान फास्ट दुडू एकठांय करूंक जाता जाय पूण बरें जिवीत जियेल्यार निमणो तुका देवाचो इनाम चेरूल मेवतलो आमी कॅरम खेळटात तेन्ना सगळेच क्विनाचेर दोळो धरून आसता क्विनाची फाट कोणूच सोडिना पूण शेवटाक कितें दुसऱ्यो गुल्यो येता त्याच पॉकेटान क्विनूय येता ती क्वीन राणी म्हणून तिका दुसरी सेपरेट पॉकेटां आसनात तेच परी आमची मनशाची जात आमी हे संवसारांत जियेतना सगळे तुडवाच्या फाटल्यान धांवता देवाच्या फाटल्यान कोणूच धांवना पूण शेवटाक कितें मनशाक जाय तें न्हय पूण देवाक जाय तेंच आनी तितलेंच मनशाक फाव जाता ह्या संवसारांत जियेतना सदांच जाणा जाया देव आमचे लागीं केन्नाच विचारचो ना आमी कसल्या घरांत रावतालीं ती पूण जरूर विचारतलो आमी कितल्या जाणांक आमच्या घरांत आसरो दिलोलो तो देव आमचे लागीं केन्नाच विचारचो ना आमी कसले गाडयांनी भोंवताली ती पूण जरूर विचारतलो आमी आमची गाडी घेवन भोंवतना कितले जाणांक आमी आमचे गाडयेन बसयलेली ती देव आमच्या लागीं केन्नाच विचारचो ना आमी कितले बरे कपडे घालून आमी आमची कूड नेटवयली पूण जरूर विचारतलो कितले जाण कपडे नासल्यांक आमचे कपडे दिवन तांची कूड नेटवयली ती देव आमचे लागीं केन्नाच विचारचो ना आमी कसले आनी कितले बरें जेवण जेवलेले ते पूण जरूर विचारतलो आमी आमच्या पोटाक उणें करून कितल्या भुकेलेल्या मनशांक जेवूंक वाडलेले ते देव आमचे लागीं केन्नाच विचारचो ना तुजी शेजारी तुका बरी कोत्ताली आनी ती तुजे गरजेक पावताली जाल्यार पूण जरूर विचारतलो तूं तुज्या शेजाऱ्यांक बरो कोत्तालो आनी तूं तांचे गरजेक पावतालो जाल्यार देव आमच्या लागीं केन्नाच विचारचो ना आमी कसले आनी कितले प्रेसाचे मोचे घालून भोंवल्या ते पूण जरूर विचारतलो ते मोचे घालून आमी स्वताच्या रस्त्यान भोंवल्या जाल्यार हे सगळे कायदे गव्हर्मेंटान करूंक ना पूण हे सगळे कायदे देवान केल्यात